तुझ्या मी सोनार, देवा तुझ्या मी सोनार, तुझ्या नामांचा व्यवहार, नामांचा व्यवहार, देवा तुझ्या मी सोनार, देवा तुझ्या मी सोनार, मना बुद्धीची कातरी, मना बुद्धीची कातरी, राम नाम सोने चोरी, सोने चोरी, राम नाम नाम राम नाम सोने चोरी, सोने चोरी, तुझ्या नामांचा व्यवहार, नामांचा व्यवहार, देवा तुझ्या मी सोनार, देवा तुझ्या मी सोनार, नरहरी सोनार हरीचा दास, नरहरी सोनार हरीचा दास, भजन करी रात्रं दिवस, भजन करी रात्रं दिवस, तुझ्या नामांचा व्यवहार, नामांचा व्यवहार, देवा तुझ्या मी सोनार, देवा तुझ्या मी सोनार, तुझ्या नामांचा व्यवहार, नामांचा व्यवहार, देवा तुझ्या मी सोनार. इतले चंद चंद भजन आमकां मोवन दिवचे अरुण मय्यक आनी पल्लवीक मस्त थँक्स. मेत्ता आयकलें हे भजनेन तुले ते नरहरी सोनाराले काण येता आज हांव तुमकां सांगून दिवचे वतास. नरहरी कोण म्हळ्यार ते पंढरपूर देवस्थानाचे हत्र आशिल्ले ते चंद्रभागे न्हंयचे तिरारीची जनन जावन ओड जाल्लेले एक सोनार धागे वरीची तितले चंद जावन तितले परफेक्ट जावन ते काम करतले विंगड कोणेच ते गांवांत नाची. महादेवाले ಒಳ್ಳೆ ಭಕ್ತದ महादेव पुराण महादेवाल काणयो श्लोक स्तोत्र भजन सगळे ताका कळ्ळें वरी विंगड कोणाकय गोतना. महादेवचे सर्वय मन जीवन काडतले एक मनीस तर आमगे नरहरी हे पंढरपूर देवस्थाना येद्रात जीवन काडता जाल्यार एक दिवस तायतो ते देवस्थाना मेट मस्त चूचून ते देवस्थाना गोपुरकी शिखर कलश तायताना ताय पळयलें ना म्हळ्यार तितलेय ताका विठ्ठो देव म्हळ्यार एक ओपत म्हटल्यार तितले एक विश्वास ना ताका तसले एक देवा वयरी विश्वास ना. ताण सांची कसं म्हळ्यार देवादिदेव जावन आशिल्लो महादेव तर एक देव विंगड देव कांय ना. कितले की लक्ष जन तागेल्या अंगडी येद्रांतुलानची खंयची खंयची की गांव आसा कोण येताची ते विठ्ठो देवाल दर्शन घेवच्या कितें तांकां सगळं पळयतना हे नरहरीक एक व्यर्थ जावन आशिल्लो हासत हांगा सगळं विंगड काम नावे म्हणून. तशीच आमगेले विठ्ठो देव नाद ब्रह्मम सांगताची म्हळ्यार संगीत प्रेमी येता ते कीर्तन म्हणटची भजन म्हणटची डान्स खेळटचे तर थंय पंढरपुरांत भक्तांनी देवाल दर्शन घेवचें जाल्यार हे सगळं पळयतना ताका ते नरहरीक हे भक्तांगेले हे खेळ सगळं पळयतना पिशे खेळ जावन दिसता.
म्हळ्यार तागेलो विश्वासू तशेंत कितलींय जनांना सांगून मना करूं पळयलें ते एक विश्वास चूक येता म्हूण ते विठ्ठल देवाले ते एक महिमा काणी सगळें सांगूक सगळीं पळयलें जाल्यार सगळें आयकूच्या तयार ना अशें आसता जाल्यार ते नरहरी एक भक्त तागेल्या मनांतूय देव आसा रूप पिंगड जाल्लें मनोजी एक दिवस नरहरी लांगडीक एक व्यापारी येता हांव मस्त दूर सुकून येवचें हांव मना लेखिल्लें एक कार्य म्हाका जाल्ला आंगण जावन एक भांगराचें कुलटा पट्टो विठ्ठल देवा समर्पण करता म्हूण म्हाका मना दिसता एक म्हाका एक विठ्ठल देवाची हांव जाल्लें भांगराचें कुलटा पट्टो कोण दिवका म्हूण सांगता नरहरी सांगता म्हाका कांय जेवचें ना तेवय ते विठ्ठल देवाक मस्त ते व्यापारी लाल्ले घालता कशींपणी तुमी कोण दिवका म्हूण मेगर मना दिसून गेलें तुमी कसो जेवको जाल्यार दिता तुमी कितलो दुड्ड दिता तितलो दुड्ड हांव दिता म्हूण सगळें सांगून थंय बसता वचचा ना तुमी जायत म्हणले शिवाय हांव हांगा वचचा ना म्हूण सांगून थंय बसता नरहरी लेखता कितलो दुड्ड जेवको जाल्यार दिता म्हूण सांगला आनी हांव म्हगेलें काम न्हू करता आयत ते व्यापारीला सांगता आनी एक सांगता हळद कडू काय म्हाका केळशें जेवचें ना तुमी हळद हाडिल्ले ताका तकीत हांव तुमकां कोण दिता म्हणटा ते व्यापारी सांगता जायत आवच वचून हळद काणा हाड दिता म्हूण सांगता आनी वत्ता वचून एक हळद हाड दिता नरहरी ताका तकीत आशिल्लें ते कुलटा पट्टो कोरून ते व्यापारी दिता खुशीन ते व्यापारी ते कुलटा पट्टो घेवन देवस्थानाक वता ಸ್ವಲ್ಪ वेळांनी धांवन येवन सांगता हे नरहरी तुमी कसं काम केल्ली कितलो व्हड कोण दवरला देव आगलो कुलटा आगलो एक पट्ट न्ही हांव सांगिल्लें कसं कोण दवरला कितलो दीग म्हूण सगळें सांगता नरहरी सांगता तुमी दिल्यार हळता तर कितें म्हूण हांव केल्लें मागीर तुमी आत्तां शिवलें ताची म्हूण कित्याक तेन्ना ते व्यापारी सांगता अशी काय न्ही हांव तुमकां हळद काण दिलेलें कितलो व्हड आसा मुगो तो स्वय म्हणटा तेन्ना नरहरी सांगता तुमी दिल्यार हळद मेला ना तुमी ओपास एक पंद हळद काण हाडची आमी पळया म्हणटा तशी ते व्यापारी ओपास देवस्थाना भितर वता ओपास हळद काण येता कडेरी दोनी पंद हाडलेलो हळता तकी येता ते कुलटा पट्टो सम कोर्तून दिता व्यापारी लागी व्यापारी ओपास देवस्थाना वता ते समर्पण करूं कितें जाल्यार ಸ್ವಲ್ಪ वेळांनी ओपास धांवन येता ओपास धांवन येवन सांगता तुमी कसं कोण दवरली व्हड जाल्ली म्हूण साण करूं सांगून बरी साण कोण दवरली हे खंय पावच्याक हे देवाक घालूंक जायना मुये म्हूण सांगता तेन्ना नरहरी कोप येता तुमी कसो म्हाका खेळयता तुमी दिल्यार हळता तर कितें न्हू हांव केल्लें म्हूण सांगता तेन्ना ते व्यापारी सांगता हांव दिल्यार हळता तर कितें केला जाल्यार देवाक घालूचें तशें न्हू हांव देवाक कुलटाक दवरून हळद काडून वाडलेलें फुकत चुकिलें म्हूण सांगता अशी व्हडड्यांनी नरहरी आनी ते व्यापारी उरलोचे जन सगळें पळयताची नरहरी म्हळ्यार हे कामांतून हांव पाविलो तेन्ना ताका हे कामांत एक चूक येयलें म्हूण सांगचें सुत्तशीं जनान आयकूता कळशीक तेन्ना नरहरी सांगता जायत आवच समकोन दिता म्हूण सांगतना ते व्यापारी सांगता आनी कशी तुमी समकोन दिवच्याक तुमी वचून हळद काणे येवची तुमगे लॅक कसो म्हूण म्हाका गोतना तुमी वचून हळद काण तुमी म्हाका भांगरा पट्टो कोण दिवका म्हूण सांगता सांगता जायत हांव दोळ बंद कोण आतां देवस्थाना भितर येतलो देवाला हळद काडटलो हांव एक काम ओपून घेतलें देखूनच हांव भितर येता म्हूण सांगता न्ही त्या व्यापारीला सांगता म्हाका देवस्थाना भितर व्हरी हांव हळद काडटा म्हणून व्यापारी खंय दवरून नरहरी दोळ बंद करता देवस्थाना भितर वता ते देवा लागीक वता देवा लागीक वचून ऊर आपोवन पळयता आपूण चंद्रकला महादेवाल ते जट ते तीन दोळो ते रुद्राक्षाचे माळा ते गणेश ते नाग तशी एकंक आपडतना महादेव आपल्याला वरियत नरहरी दिसता तेन्ना नरहरी एक आलोचना येता विठ्ठल देवस्थाना भितरी आयला देखी महादेवाल देवस्थाना भितरी म्हूण येता जाल्यार ते आपडतना समजी ते नाग आपल्याला वरीत रुद्राक्ष माळ आपल्याला वरीच ताका दिसता अशी पक्कन कळना अशी नरहरी दोळ उदार करून वता पळयतना विठ्ठल देव मागीर कशी म्हाका ते रुद्राक्षा माळा ते चंद्रकला ते नागाक सगळें आपळलें ते एक फील येयलें पूण अशें आलोचन करता ओग्गी आयिल्लें काम ते कुलटाचे हळद काडटना भायर वता भायर वचून सुद्दितना ते व्यापारी दिसना तशें थंय आशिल्ले ते भटमुमाला निमगेता हांगा एक
एक व्यापारी रब्बून आशिल्लो ते देवाक पळय कुलटा पट्टो समर्पण करूंक इतरा येयले दोन पंत देवाले कुलटा हलत काणचेम कळते व्यापारी तक पळयला हांवें कितें थंय बट मग सांगता थंय शिकोणे हंगे निंचमो म्हणटा ताजो ना नरेश सांगता ना हंगे येवन हळत काणू म्हाका हांडिला ते समज हांवें देखून हांव वपास हळत काडूं येयला तर म्हूण सांगता ना ते शिजन सक्कजन सांगताची तशी देवा कुलटाक पट्ट समर्पण करूं कितें कणे हंगे येणींच म्हणून हांव वता अंगडीक आनी ते हळत काडला प्रकार ते कुलटा पट्टो सम कोरून देवाक समर्पण करता आनी ते पांय दवरून रडटा सांगता सर्व न्हंय होळ न्हू समुद्रा पावची वेरीची ते समुद्र तर हे देव म्हणून म्हाका कळ्ळें ना ते म्हाका मना ओन दिवच्याक देवूची व्यापारी रुपारी मिगेल की येवका जाल्ले म्हणून विश्वरूप वर्णनेन तूं सांगून आसा ब्रह्मांडाची देवाले विभूती येता म्हणून सर्व चराचरांतय देव आसा ते सृष्टी रुपार येतना ब्रह्मदेव जाता संहार रुपार येतना महादेव जाता स्थितिपालक जातना महाविष्णू जाता सर्व देवी देवांगेले उद्भवाक आधार जावन आशिल्ले ते निर्गुण परब्रह्म स्वरूप जावन आशिल्ले ते परम पुरुषोत्तमत आमगेले श्री कृष्ण परमात्मा गर्ग संहिताचे ते फर्स्ट चॅप्टर वाचयतना ते आमकां मना वता 14 लोक आसा सत्यलोक सुकून सूर जावन तपलोक जनलोक महर्लोक स्वरलोक भुवर्लोक सत्ताचे भूमी अतळ भूमी तुग्गु अतळ वितळ सुतळ तळातळ महातळ रसातळ पाताळ अशी 14 लोक आसा हे 14 लोक अशे एक ओवल शेपा भितर येता ते ओवल शेपाक आतां एक ब्रह्मांड म्हणजे हे एक ब्रह्मांडाचे अधिपत्यत महाविष्णू अशी कितलीकी ब्रह्मांड आसा हे सर्व ब्रह्मांडाक अधिपत्यत श्री कृष्ण परमात्मा ते देखून अखिलांड कोटी ब्रह्मांडाक अधिपत्यत श्री कृष्ण परमात्मा म्हूण सांगचे सनातन धर्म प्रकार नतलारी भारत संस्कार प्रकार आमकां खूश आशिल्ली वेरीची खंयचे देवाक नतलारी देवाक खंयचे रुपारी भावारी प्रार्थना करूंक आराधन करूंक आशिल्लें ते एक स्वातंत्र्य आमकां आसा खंयचे देव बिनधर्म सक्कर देवी एकचित म्हणून हांगा विठ्ठल देवान नरहरीक दाखोवन दिला तें सत्य आमी मना ओन आमकां मुखार सुया सर्वं कृष्णार्पणमस्तु